नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोयच्या आयडीसीन छत्तीसगडातल्या कोळशाच्या खणीचे कंत्राट दिल्ल्या केएसके कंपनीन बीजेपी आणि काँग्रेसीक दिला कोट्यांनी फंड। बीजेपी काँग्रेसीचो वादग्रस्त कंपनीकडेन व्यवहार। मांगोर हिल डबल मर्डर केशीत वास्को पोलिसांनी धाकटे सुनेक केली अटक। सुनोत सूत्रधार म्हणून पोलिसांचो तपास सुरू। हत्याकांडातल्या बाकीच्यांचो सोद सुरू। नितळ गोयची जायरातबाजी चल्ल्या, पणजे कोयरान भरल्या। ताळगांव, सांतिनेज, पाट्यार, कांपालार कोयराच्यो राशी। विल्याक नाव वाली। बॅटल कॅपिटलांत पळयात पणजेच्या कोयराचो पंचनामो। गोंयांत स्वायन फ्लूचो मडगांवां एक बळी, आतां मेरेन 5 दुयेंती। भलायकी खातें म्हणटा दुयेंतीच्या जिवाक धोको ना, रोखडोच डिस्चार्ज। दुयेंतीच्या घरची इश्टांकूय तपासले। आनी खेळांत अंदूचे जीपीएल 21 फेब्रुवारी सावन काकुला उद्देग समूह देंवलो क्रिकेट ग्राउंडार। महाराष्ट्र आनी दिल्लींतल्यो 2 टिमी वांटेकार। खबरो विस्तारान। गोयच्या छत्तीसगडातल्या कोळशाच्या खणीचो कंत्राट दिल्ल्या वादग्रस्त केएसके एनर्जी वेंचर कंपनीन बीजेपी आनी काँग्रेसीक कोट्यांनी रुपयाचे फंड दिल्ले हें आतां उक्ताडार आयलां। म्हत्वाचें म्हळ्यार हे फंडींग कंत्राट दिवपाच्या वेळार आनी गोंयचो सरकार बदल्ले तेन्ना केएसके कंपनीन दोनूय मुखेल पार्ट्यांक दिल्ले। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सान जाहीर केल्ल्या तपशिलांत ही माहिती फुडें आयल्या। केएसकेक दिल्ले हे कंत्राटा वयल्यान विधानसभेत पासून वाद जाल्लो। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। केंद्र सरकारान गोंया खातीर छत्तीसगडात कोळशाचो ब्लॉक दिल्लो। आयडीसीन फेब्रुवारी 2009 केएसके एनर्जी वेंचर्स प्रायवेट लिमिटेड हे कंपनीक कोळसो काडून वीज निर्मिती खातीर कंत्राट दिलें। आतां हे डॉक्युमेंट पळयात। कंत्राट मेळटकच 3 म्हयन्यां भितर म्हणल्यार मे म्हयन्यांत केएसके वेंचरान त्या वेळार गोंयांत सत्तेर आशिल्ल्या काँग्रेस पार्टीक 2 कोटी रुपया दिले। तो इतल्याचेरच थांबलो ना, ताणें त्या वेळार भाजपाकय 2 कोटी रुपया दिले। उपरांत हो प्रकल्पच वादग्रस्त थारलो। विधानसभेत पासून ह्या प्रकल्पा वयल्यान बोळा जालो। कंत्राट दितना गोंयच्या आयडीसीन घुसपागोंदळ केला म्हूण आरोप जाल्ले। मात 2012 सालांत गोंयांत सत्ता परिवर्तन जालें आनी अजाप पळयात। तेच केएसके वेंचर्सान भाजपाक 2011-12 सालांत आनीक 2.5 कोटींचो पार्टी फंड दिलो। मात फक्त 9 सिटां जिकिल्ल्या काँग्रेसीक ताणें 1 रुपया दिलो ना। एडीआराच्या अहवालांत ही माहिती फुडें आयली। हे माहितीक लागून काँग्रेस भाजपाच्या पार्टी फंडिंगाचेर प्रश्न उबे जाल्यात। दिल्ली रक्कम आनी ताचें टायमींग पळयतकच निश्चितच प्रश्न उबे जाल्यात। दिल्ली आम आदमी पार्टीच्या फंडिंगा विशीं बोळा चल्ला, तेन्ना बाकीच्या पार्ट्यांचें फंडिंग पळयत जाल्यार पार्टी फंडिंग हो भ्रश्टाचाराचो नवो मार्ग जाला काय कितें असो दुबाव येवपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाल्या। पणजेच्यान आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मांगोर हिल डबल मर्डर केशीत वास्को पोलिसांनी धाकटे सुनेक अटक केल्या। माय आनी व्हडले सुनेचो खून जाल्लो। हल्ल्यांतल्यान धाकटी सून वाचली म्हूण खबरो येताल्यो। मात धाकटी सून प्रतिमा नायकच हत्याकांडाची सूत्रधार म्हूण आतां पुलीस सांगतात। प्रतिमाची चवकशी चल्ल्या। तिचे फामिलींतल्या कांय संबंदांतल्यान हो खून जाला आसूंये म्हूण सुत्रां उलयतात। मात नेमको हेतू पुलिसांनी स्पश्ट केल्लो ना। खुनी अजून मेळिल्लो ना। प्रतिमाक 14 दिसांचे कस्टडीत घेतल्या। मांगोर हिलच्या दोट्टी खुनाच्या केशींतली मुखेल आरोपी प्रतिमा नायकाक 14 दिसांची पुलीस कस्टडी घेतल्या। फाटल्या ब्रेस्तारा मांगोर हिलार उषा नायक आनी डॉक्टर नेहा नायक हे माय सुनेक रातच्या वेळार घरांत घुसून सोंपयल्ली। हल्ल्यांत नेहाची 6 म्हयन्याची चली आनी धाकटी सून प्रतिमा साल्वार जाल्ली म्हूण तेन्ना खबर आयिल्ली। पूण आतां ह्या डबल मर्डराचो प्लान धाकटी सून प्रतिमानूच रचला म्हूण दुबावा वयल्यान पुलिसांनी तिका भितर उडयल्या। पुलीस कस्टडींत तिची चवकशी चल्ल्या। तिचो आयज 14 डेज रिमांड मेळ्ळो आसा। रिमांड कस्टडी 14 डेज कस्टडी इन दीस मॅटर। पुलीस कस्टडी आनी इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन ताचें चालू आसा। प्रतिमाक सोमारा राती अटक केल्या। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुळावे चवकशेंतल्यान कांय गजाली मुखार आयल्यात त्यो अश्यो। प्रतिमाचे खंय तिची जाव आनी माय कडेन बरे संबंद नाशिल्ले। जाव नेहा नायकाक खंय प्रतिमान हाचे पयलीं न्हिदेच्यो गुळयो दिवपाचो यत्न केल्लो। प्रतिमान नेहाची कांकणां फारायल्ली। ही कांकणां प्रतिमान आपल्या आदल्या इश्टाक दिल्ली। ताणें ती व्हरून प्रतिमाच्या आवय कडेन पावयली। प्रतिमाची माय उषा नायक प्रतिमाक अपार्टमेंटा भायर वचपाक दिनाशिल्ली। ताका लागून प्रतिमान जनेलांतल्यान आदल्या इश्टा कडेन संपर्क साधलो। प्रतिमाच्या आवयन खंय ती कांकणां विकून ताच्या बदला दुसऱ्या पॅटर्नाची कांकणां व्हेली म्हूण शेटीन पुलिसांक सांगलां।
पुलिसांक प्रतिमाच्या अपार्टमेंटांतल्यान न्हिदेच्यो गुळयो मेळ्ळ्यात, मात बाकीचे आरोपी अजून हाताक लागिल्ले नात. तांचो सोद चल्ला. सुत्रां ते निश्चित ना. त्या उपरांत बुन्याद पडपाची. When our plant designs are ready, we need to go to the panchayat and get permissions, approvals, construction licenses. All this is taking time. It should take a year. आता काँग्रेस खंय 180 दिसां भितर भांगिणी प्रकल्प उबो करतली. बीजेपी म्हणटा पाट्या वयल्या कोयराचो प्रकल्प थंयच्यान हालयतले. कोयराच्यो राशी कोणाकूच आपल्या दारांत नाकात. रियल इस्टेटवाले असले गजाली सावन 4 हात पयस. सरकाराचोय कारभार लोकांनी विश्वासपाचो ना. हातूंतल्यान मार्ग येतलो तेन्नाच पणजेकारांचे मुठींतल्यान नाक सुटपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.